आमी ह्या शापोरा फोर्टाक आज आमी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आहा। हांगाचो स्थानीक आमदार आनी मंत्री आहा आनी डायरेक्टर ऑफ आर्कायव्ज एंड आर्किओलॉजी आहा। हेतू असो आहा की आज जे डिफिकल्ट कंडिशनां आमी पळयल्या तातूंत पसून आमी पळयल्या की ट्युरिस्ट हांगा येतात। हाजो अर्थ असो आहा की शापोरा फोर्टाक जो कितें ताजो इतिहास आहा तोय बी ट्युरिस्टांक दिसता येवन पळोवचो म्हणून। गोंयकारांकूय हांगा येवंक जाय आसतलें। एक्सेस फोर्टा कडेन बरो हाडप हें गरजेचें, पूण हें सांगतना जे स्थानीक लोकांचो एक इशू आहा की हेरिटेज राखची, म्हळ्यार एक्सपोज लॅटरायटानूच तें जावंक जाय। तो डांबरी रस्तो हाडून फोर्टा कडेन तेकोव नाकात, हातूनय तथ्य आहा। म्हाका दिसता की दे हॅव अ पॉयंट आनी ताजे खातीर आमी कायद्यान जे भशेन बसता ताजे परस जर लोकांचे पसून एक्सपेक्टेशन आहा आमी आयकुपाक तयार आहा। रस्तो फोर्टाक एक दर्या 100 मिटर सोडून तितले म्हणसर आमी रस्तो येतलो, ताजे फुडें एक्सपोज लॅटरायटान स्टेप्स जातले। हे फोर्ट रिस्टोर करून ते मेनटेन जावपाक सावंड एंड लायट शोज बी अशें कितें आसता। हे सावंड एंड लायट शोज आमी खूब कडेन युरोपाक भोंवतात तेन्ना आमी फोर्टांनी पळयल्लें आसता। हें करपाचोय आमची तजवीज आहा।